रावलोल्या मोगाच्या जेजू Sacramenta रावलोल्या मोगाच्या जेजू उरपाय आमची काळजां तुझ्याच मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां उरपाय आमची काळजां तुझ्याच मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां मुझ्या सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता मुझ्या सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या कामी कोरी देवाची भुरगीं बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या कामी खोरी देवाची भुरगीं मोगाळा जेजू हे सकाळीं आमी हांगासर तुजेशी एकठांय जाल्या. ही सकाळ तुवें आमकां दिली हो आनी एक दीस आमकां दिलो आनी आमकां फोव केलें तुजेशी आसपाक. तुजें सोशिल्लें पयस सरूंक केन्नाच आमकां निर्मी नाका. सदांच तुका लागीं लागीं येवंक आमकां फोव कर. हो आनी एक दीस आमकां दिलो तुका लागीं येवपाक. मोगाळा जेजू कितले आमी सुभागी तुका आमकां पळोवंक तुका आमच्या बाळताच्या दोळ्यांनी हुंड्याच्या रुपांत तूं आसाय पूण खरो जेजू म्हूण आमी जाणा. हे सकाळच्या वेळार आमी तुका नमस्कार करता. आनी मानून घेता हांव तूं देवाचो पूत. तुवें तुज्या बापाची खबर आमकां सांगली.
तुवें सर्गींची राज्याची खबर तुवें सांगली. कोण सर्गांतान येवंक ना, पूण हांव सर्गांतान येयलां. म्हाकाच खबर आहा म्हजो बाप कितें, सर कितें, म्हाकाच खबर आहा अशें तुवें म्हणलां. आपणाक पळयता तो बापाक पळयता. हांव आनी बाप एकूच. तुवें तुज्या बापाचें उतर केन्नाच मोडूंक ना. तशें आमी तुजें उतर मोडिना जावंक, आमची खुशी करिना जावं, पूण तुजी खुशी करूंक आमकां आदार दी. आयज आमची इंदेक सवस्कायेचो दीस. महात्मा गांधी मारलो तो दीस आयज, आनी आमचे इंदेक हो दीस भेटयता आमी सवस्कायेचो दीस म्हणून. गांधी आमकां बरें दिवंक वावुरलो. गांधीन परजेची चिंतलें, इंडियन लोकांचें चिंतलें. आनी जी सोंपेपणां परजेक जाय ती दिवंक वावुरलो. पूण जायते जाणांक ही वागणूक ताजी मानूंक ना. आनी ताणें तुका शॉट केलो, तुज्या आर्माची गुडी मारली आनी तुका मारलो. पूण तूं आयज पासून उगडास करता. ते बऱ्या कारणा पासत तूं मेलो. आनी उगडास करता आसतना आमचे लागीं मागता जेजू, आमचे इंदेक संस्काय दी. आमचे इंदेक चांबडाय आहा जायते कडेन, ती संस्काय आमकां दी. जायते कडेन धर्माचो भेद आहा. थंयसर गोकर्ण क्रिस्तांक शांती दी. आमचे क्रिस्तांव भाव भयणांक राख आनी सांबाळ. तुजे पाटलाव दाते. जायते जाणें जायतें सोंसलें पूण तुका सोडूंक ना, सोंसूंक पडलें म्हणून. तुजो पाटलाव ताणें केलो आनी पाटलाव करीत आसा. गीत म्हणटलें हांव R15 जेजू मोगाचें आख्या. जेजू मोगाच्या आख्या आमची लासोदी काळजा तुझ्या मोगा
तुझ्या मोगाच्या उजा जेजू मोगाच्या आमची लासुदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा जोयरा देव सोता तुया प्रीती पोपो man kota tuyami mafi guru Jesu mogacha abdia amchi lasudin karsa tuja mogacha uja tuja mogacha uja Zori Petra tuyami shanti adon Zoitu fotvosta tuyami nitshibra Jesu mogacha uja amchi lasudi kaharsa tuja mogacha uja tuja mogacha uja Zoitu parigla tuyami bavatira Viswas Bogla tuyami viswas Pedro Jesu mogacha abdia amchi lasudi karsa tuja mogacha uja tuja mogacha uja Zoikonduk porlia tuyami sotos vado Zoikaluk porlia tuyami uzvat fako Jesu mogacha abdia amchi lasudin kaharsa tuja mogacha uja tuja mogacha uja कोणाक वेळार मागणें करून दिसता ताणें मागणें करचें
वेळापासून तुका आयकायला दिला असेल इल्लोसो वेळ तुज्या पांयाचेर सारून तुवें म्हाका आमंत्रण दिलें हांव तुका देत आसा जशें तोमास प्लेस तुज्या पांयाचेर रावन तुजो मोग तुजें बरेंपण सगळें कांय अणभवलें तशेंच आमकांय तुज्या सांगाता वेळ सारून तुपाक दिलो तुजे लागीं मागता जायतीं आमचीं भावां भयणां वेगवेगळे तरेच्या लेन्सान कश्ट करतात जावं डायलिसीस करून जावं कॅन्सराचे पिड्यान जावं कोणती जोडी जावन जायतीं आमचीं भावां भयणां कश्ट करतात तांकां सगळ्यांक तुजो बेगोबेचो हात लाय तांकां सगळ्यांक तुजें बरेंपण दी म्हूण मागता तशेंच जेजू आमच्या तरणाट्या भासाक मागता ताचुकन गेल्या आमच्या तरणाट्यांक सगळ्यांक तुज्या पांयाचेर हात जेजू तुजो मोग अणभव तुजी घडसाण सांगून तूं सगळें बरेंपण दिता दुसऱ्या माणसाक समाधान करताले तांकां खुशी करचें ही सगळें तुजें बरेंपणाक आसत हांव तुका आयकां आनी देवळा Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. मंगळा जेजू अर्गान दिनवास तुका हे आयचे सकाळी खातीर ही बॅग तुवें म्हाका फावो केली देखून अर्गान दिनवास तुका अर्गान दिनवास तुका जेजू सगळीं देणी सगळें बरेंपण जें तूं आमकां फावो करता जेजू जितलें बरेंपण तूं आमकां दिता तितलेंच आमकां ह्या संवसारान जिवन उणें जाता जितलो तूं आमकां जाय तितलोच आमकां तुजी गरज जेजू तुजे बिणी आमच्यान जिवंक जायना जेजू तूं आमच्या सांगाता राव जेजू सगळ्या वेळार सगळे कडेन सगळ्या वाटांनी जेजू अर्घा तुका जेजू महिमा तुका जेजू दिनवास तुका जेजू गीत म्हणटलें हांव D25 क्रिस्ताच्या आत्म्यान क्रिस्ताच्या आत्म्यान म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी मोर्चें तारण क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका नारोय म्हाका उदकान कडवळाच्या क्रिस्ताच्या
Ranoi maka bukan korporacja. Orit kostano maka gorkoran Orbia Jesu Citar makai Tu jagayani Tu makalimu Veglo ausuru Kudis diunaka Tu jagayani Tu makalimu Veglo ausuru Kudis diunaka Vaidus manatlo Tu makavatai Ornam Chavera Tu makapur Tu Jesorshio Tu makaforma Bhakta Sagati Dukhavakansha Tu Jesoshio Tu makaforma Bhakta Sagati Dukhavakansha Jesu caris tuje ai dor curpece varoi tuji curpa ritya karsat mocha cor calis moche cor calis moche cor tuja karsa sarki shandulo shandulo lanrikaeche cor calis moche cor calis moche cor tuja karsa sarki shandulo shandulo lanrikaeche
8:1. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुका वंदन नमन करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मोलान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच काळजान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. ते बरो दिसता म्हाका आळबा बणिदो तुमकां जेजू तुमकां करपा दिवं. सगळ्यांक तुमकां येवकार मिसांत आयचे मिसान बेळीत हांव मेर्सियाना फेर्नांदीस ह्या आत्म्या पासत तेच बराबर लुकास फॅमिली हांच्या आत्म्या पासत आनी आयचो दीस आमचे इंदेक संस्काय पासत भेटयल्लो दीस महात्मा गांधी मारलो तो दीस आनी गांधी आमचो मेलो तो आमकां बरें दिवपाक आनीक ही संस्काय देवा लागीं मागुया. जायत्यो चांबोळाय आहा आमचे इंदेक एक धर्म दुसऱ्या धर्माक मानून घेयनात फकत आमचे क्रिस्तांवांक जायतें सोंसचें पडटा आनीक हें देवा लागीं आमी संस्काय मागुया. पापाचे आनी भुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज देवाचें बी शिंपडोता आनीक ताका कोंब येतात शेत जाता ताका शेताक म्हळ्यार अशें कोणसां येतात आनी उपरांत पीक जाता. हें कशें जाता तें आमकां खबर ना. हेच भाशेन म्हणटा जेजू देवाचें राज वाडटा पूण कशें वाडटा तें आमकां खबर ना. तर हो देवाचो गूट आमी मानून घेवंक जाय आनी अदीक अदीक मागूंक जाय सेबा अदीक अदीक देवाचें राज वाडय हें देणे मिसांत मागुया. आनी हे मिसान आमकां फोव तो वांटे मेजे खातीर सुरवातेकूच देवाचे फुड्यांत आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक तुमकां भाव भणिंदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मरां चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्योन सदांच कुवा मरीक सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रद्या लागीं अती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सुमिया काकूट कोर सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कर. सुमिया काकूट कोर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थया. सोर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सगळे आमचे कन्यो तुजे कुशी प्रमाणे जावशे कोर. जे प्रितीचे पुता जेच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कन्यांनी बरोवन वचूं हें आमी मागता आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन.
सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. वरोस सोंपच्या वेळार राजा लढायेक वेताले ते सोमयार दाविदान जोबाक आमोनिताच्या निसंटण करूंक आनी राबा शाराक वेडो घालूंक धाडलो. ताचे बरोबर आसले ताचे सेवक आनी आख्खी इस्रायल पोरजा, पूण दावीद जेरुसाल्याक रावलो. एक दीस दनपारच्या वेळार दावीद आपले बाजेवेलो उठून राजमालाच्या तारासार भोंवडी मारतालो. थंय ताका एक बायल नाताना दिश्टी पडली. ती बायल भोव सुरेख सुंदर आसली. ती बायल कोण ती दाविदान खबर काडूंक लायली. ताणी अशी खबर हाडली, ती बेत्सेबा, एलिमाची धूव आनी उरियास नांवाच्या हितीताची बायल. तेन्ना दाविदान तिका आपोवंक धाडली. ती ताचेशी आयली आनी तो तिका घेवन न्हिदलो. उपरांत ती घरा परतली. ती गोरबेस जाली आनी तिणें दाविदाक सांगूंक धाडलें, हांव गोरबेस जालें. तेन्ना दाविदान जोबाक हो निरोप पाठयलो, उरियास नांवाच्या हितीताक म्हजेशी धाड. जोबान रोखडोच उरियासाक दाविदाशी धाडलो. उरियास दाविदाशी पावतोच ताणें जोबाची लस्कराची आनी झुजाची खबर विचारून घेतली. मागीर दाविदान उरियासाक सांगलें, चल घरा वचून विसव घे. म्हणटच उरियास राजमालांतलो भायर सरलो आनी राजा ताच्या फाटल्यान आपल्या मेजावेलें एक देणें ताका धाडलें. उरियास घरा गेलोच ना, पूण हेरा सेवकां बरोबर राजमालाच्या दारवंट्याचेरूच न्हिदलो. उरियास घरा वचोंक ना म्हूण तांणी दाविदाक कळयलें. दुसऱ्या दिसाक दाविदान उरियासाक जेवणाक आपयलो आनी ताका बरोच बेबदो केलो. सांजे वेळार उरियास आपल्या घरा वचूंक ना, पूण आपल्या दोनयांच्या सेवकां बरोबर न्हिदूंक गेलो. सकाळीं दाविदान जोबाक एक चीट बरयली आनी ती उरियासा कडेन दिवन धाडली. ते चिटीर ताणें बरयलेलें, उरियासाक कडक लढाय जाता थंय धाड आनी तूं फाटीं सर. हे भाशेन तो जोखमी जावं आनी थंयच मरूं. जोब तेन्ना शाराक वेडो घालतालो आनी बोलिश्ट झुजारी झुजताले थंय ताणें उरियासाक घालो. त्या शारांतले मनीस ओचीत भायर सरले आनी जोबा कडेन झुजूंक लागले. हेरां बरोबर दाविदाचे थोडे सेवक मेले. हांचे मोदें हितीत उरियासूय मेलो. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजेर चुकल्याव सायबा आमची काकूत कर. सगलीं बरोबर म्हणुया, तुजेर चुकल्याव सायबा आमची काकूत कर. काकूतसारा देवा काकूत करून दाखय. भोव कोणवाल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें कोत धुवन म्हाका नितोळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. आमचो जबाब, तुजेर चुकल्याव सायबा आमची काकूत कर. म्हजो गुन्यांव खरेंच आयज हांव ओळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार थेवतां. तुजेर चुकल्याव सायबा तुकाच अपमान केला. तुजे नदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. आमचो जबाब, तुजेर चुकल्याव सायबा आमची काकूत कर. जोडटी करताय तेन्ना नितीन फॉर्मोण मारताय. मुनसुबीदाराचेर शीण हांव कसो कोरीन. म्हाका सायबा पडले,
पातकान जल्माक आयलां. म्हजे मायेच्या कुसव्यान पातकान हांव संभोवलां. आमचो जबाब: तुजेर चुकल्यां सायबा, आमची काकूट कर. आनंदाचो आवाज म्हज्या कानार पडूं. चिड्डलोल्या हाडांक जिवाल जावन नाचूं. म्हज्या पातका वयली नदर तूं काड सायबा. सगलो म्हजो गुन्यांव काडून उडय देवा. आमचो जबाब: तुजेर चुकल्यां सायबा, आमची काकूट कर. सगळे उबे रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सोर्गींच्या राजाचे गूठ तुवें ल्हानांक उक्ते केल्याय. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमचे सगळ्यास मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सांग. जेजून म्हणलें, एक मनीस आपल्या शेतांत भोंवता, रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं जागो आसूं, किल्लोता आनी वाडटा. हें कशें तो कांयच नकळो. जमीन आपणा वस्तोंगी फळ दिता, पयलीं पालो, मागीर कोणशी आनी शेकी कोणशी भर गुडगुडीत गोठो. आनी पीक जातूच लुवणी पावली म्हूण देखतूच रोकडोच तो कोयती लायता. हे पळोवन देवाचें राज. ते भायर ताणें म्हणलें, देवाचें राज कित्याक सर करूं येता, वो कसली ओपार घालून तें चितारूं येता, तें सांसवांचे कोण्या परीन. तो जमनीर पोंपता तेन्ना संवसारांत आसा तितले बियां परस सुपुल्लो, पूण ओंपले उपरांत वाडटा आनी पोरसांतले सगळे झाडांक परस ओड जाता. आनी ताका येद्यो व्हडल्यो कोंबऱ्यो फुट्टात की अंतरावेल्या सुकण्यांक तांचे सावळे थोडो आसरो घेवंक जाता. ताच्यान आयकून घेवंक जाता तसले सबार ओपारींनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. ओपारी शिवाय तांचे कडेन उलोय नासलो, पूण कुशीन आसतना आपल्या सिसांक सगळें फोडून सांगतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. हो जाबापाचें आमी म्हणलां. काकूत सरा देवा, काकूत करून दाबय. भोव कोनवाड्या देवा, गुन्यां पुसून उडय. पातकांचे कोत धुवन म्हाका नितोड तूं कर. रेबांतलो काळ म्हाका निर्मळ करून दवर. कोणें घडलें हें गीत? हें गीत कोणें घडलें? दाविदान घडलें. सगळीं स्तोत्रां दाविदान घडलीं. दावीद एक बरो सिंगर, कांतोरिस्तो, प्लस न्हय पोएट्री बरोवपी. आनी साल्म सगळे ताणें घडले. आनी आयचो म्हणला तोय. जेन्ना हें स्तोत्र केन्ना घडलें ताणें? जेन्ना ताणें पातक केलें तेन्ना हें स्तोत्र घडलें, काकूत सरा देवा. तर आयज आमी आयकलां दाविदाची खबर. जेन्ना मनीस खुशाल आहा, चिंतप ना, आनीक फुडल्यान चिंतिना, हो दीस आमी हो वेळ बरे भाशेन सारुया, बरे भाशेन सारुया अशें म्हणोन तो झुजाक वचना. सगळ्यांक झुजाक धाडटा आनी आपूण घरा लागीं रावता, झुजाक वचना. आनीक ह्या वेळार ताका आमी इंग्लिजीन म्हणटा, हांव नकळो कोंकणी कशें उतर तें, सीन ऑफ कंप्लासेंसी.
सीन ऑफ कंप्लासेंसी म्हणटा ताका आमी सगळ्यांक आहा तें आमकां सीन ऑफ कंप्लासेंसी. चड खुशाल आसता आमी, चड खुशाल. त्या देवान ताका जिखयलो, सगळीं झुजां देवान ताका जिखयलो. देवान सांगलां ताका तितल्यानूय हांव तुका घर बांदून दितलो, तुवें म्हाका बांदपाची गरज ना, हांव तुका घर बांदून दितलो. म्हणल्या भाशेन तुजो एक घोराबो घडटलो. आनी एक खुशालकायेचो तो आहलो, खुशालकायेन भरलेलो आनी देवाक मागणें करता कालच्या दिसा कितलें बरें मागणें करता. कितलो तुवें म्हाका बरो केलो सायबा, कितलीं झुजां हांव जिखलो, तुवें म्हाका जिखयलो. आनीक असो घरा लागीं म्हणल्या भाशेन वेळ सारतालो खुशालकायेन. आनी दनपारचो मातशें वेळ जातूच आपणाच्यो पासयो मारतालो. पासयो मारता आसतना एके वस्तोरेक पयली ताणें आपणाचे वयर सावन टॅरिसीचेर सावन एके वस्तोरीक पडली, सोबीत वस्तोरी. आनी वस्तोरी पयतूच ताका आवंडो भितर सोदता. खबर काडटा कोण वस्तोरी ती, आपोवंक धाडटा आनी तिजेशी म्हणल्या भाशेन न्हिदता. उपरांत ती वस्तोरी घरा वेता. घरा वेतूच रेकाद धाडटा, हांव भुरगें जावपाचें आहा. आतां पातोक लिपोवंक जाय, कशे भाशेन घोवाच्या फुड्यान लिपोवंक जाय. घोवाचें नांव उरिया. झुजांत आहलो तो, ताका आपोवंक धाडटा आनी गजाल करता. आनी गजाल करतूच ताका घरा धाडटा. पूण घरा वचना तो, पालास चोकलाको न्हिदता. आनी दुसरें येवन सांगता तो घरा वचूंक ना, हिंगाच न्हिदला राती. उपरांत पोत्तून ताका आपोवंक धाडटा. आपोवंक धाडटा, बरो पियोयता आनी पोत्तून ताका घरा लागीं धाडटा. आपणाचें पातोक लिपोवंक जाय म्हणून, पूण तो घरा लागीं वचना, थिंगाच न्हिदता. पालासींतूच सोकला न्हिदता. म्हणटूच पोतून झुजाक धाडटा आनी तो कमांडर आहा ताका सांगता तो फुडें घाल, ताका फुडें घाल. फुडें घातलें म्हणटूच मोत्तलो तो. झुजारी ताका मारतले आनी भाशेन हांवें पातोक केलां तें लिपतलें म्हजें. पूण मेलो तो, खरेंच उरिया मेलो. आनीक मोत्तूच भिडांत बांदू हाल्याच्या दिसाक आमी आयकतले नातान प्रवादी देव ताका धाडटा तेजेशी. तुवें कितें केलां तें सांगूंक धाडटा. तर कंप्लासेंसी हो एक पातोक सगल्यांक आहा तें आमकां. आमी चड खुशाल आसता जायते फावटी, चड खुशाल आसता आनी नादार आमी कितें कोतां तें आमी नोको. पूण शेवट काबार जाता एका पातोक करून भिणांत बांद. तर असलो वेळ येता तेन्ना आमी मागणें करूंक जाय, सायबा म्हाका पातकांत पडून दिवं नाका. आयज मार्कुसाचें शिव वर्तमान आमी आयकलां आनी म्हणटा सर्गीचें राज कोणा सर करूं. आनी एक वोंपी वोंपूंक घेता आनी बीं आपणाच्या शेतांत रोयता. घरा येता, तो न्हिदलेलो आसूं तो जागो आसूं, तें बीन किलोता, ताजें शेत जाता, ताका कोणशी जातात. मागीर ताचे पिकेचो टायम पावता, कोयती लायतात आनी पीक जाता. तें कशें किल्लोलें, कशें व्हडलें जालें तें आमकां गमना. हेच भाशेन सर्गीचें राज म्हणटा. त्याचें राज आमचे भितर म्हणल्या भाशेन किल्लोता, वाडटा, व्हडलें जाता. दुसरें आनी एक सांगता, बीं सगल्या बियां परस ल्हान तें रोयलें म्हणटूच ताचें झाड जाता, व्हडलें झाड जाता, व्हडलें की ताचे येवन सुकणीं वस्ती कोत्तात. हे भाशेन म्हणटा सर्गीचें राज. कशें चलता, कशें वाडटा तें आमकां गमना, पूण देव तें आमचें वाडयता. आनी आमी
हें वाडपाक सगल्यांनी आमी सहकार दिवचो म्हणून देव आमच्या लागीं मागता. गीत करूया. C1, page 28. C1. आमचे दोन हात उभारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे डोळे उभारून देवाक वावर पळोवया. आमचे काळीज उभारून देवाक काळजार मेळुया. ताच्या मोगार सारको जावन आमचो मोग भोगुया. दोनया तुज्याच बऱ्या पोंदार आटा उड्या सोऱ्या दानार जातली रोखडी जाता आमकां. जीवी दिवपी काना पिवना. आमचे दोन हात उभारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोळे उभारून देवाक वावरूं पळोवया. आमचे काळीज उभारून देवाक काळजात मेळुया. ताच्या मोगार सारको जावन आमचो मोग भोगुया. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता असलें जावं म्हण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी वयमीत आमच्या राखे पोपी सभेच्या आदोबाक सर्वेस्पर हाडून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचीं दानां मानून घे. ताचे वरी पवित्र जावन सासण सुखाक आमी पावूं हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सभ्यास आमचीं काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. ओयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा सर काडे आनी सरताय जेजू क्रिस्ता मोगाच्या पुतावरे आमी तुका दिन वासूंक फावो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या जन शब्दावरी तें सगळें रचलाय पातकांत आमकां सोडूंच्याक आमचो तारो करून तें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी क्वामर चौधरी ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमचे खातीर क्रुसा आपले हात विस्तारून ताणें कोश मरण सोंसलें आनी मरणांत जैत व्हरून पुनः जेवण गुडापें केलें. अशी ताणें कुशी पाडली आनी पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवतां समेस भक्तां सांगाती ते मोहिमेच कीर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका चय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका चय. ओ स्वर्गी तुका चय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात.
ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सास्तीक कोराचें रगत पातकाचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुणोचोरपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडा आनी सगणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें दिवंक आमी तुका दिन वाचता आनी जेचे कुळार गोशेतेल्या आमास मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रथमेचे विस्तारले चे पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा फिलिपनार आमचे गवळी बापा सिमा आमच्या दारी गवळी बापा आनी सगळी यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितमोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर. ताका दिसता ते मेल्ल्या समेस्तांक ते पळजडीत मुकामापणे फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता क्वामरे देवाची मागीर संगाती बागेवन झुजाय जपती बागेवन दोत्ता बागेवन जवास आयज सर काळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दिता ही सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकवळ बापा सर्व नोनेन बेबो तुका सासनांच्या सासतांक आमेन. आमच्या सरोंडराच्या मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या पक्षता तशी आमची पातकां आनी आमकां पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयाकडेन जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओत्रेकता तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकातांतली वाडटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमेज क्रिस्तान दोत्ता म्हणलें तुमकां शांती दोत्ता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तुज तिका कोडांत सांबाळ जो येता राजवट चलयताय सासनांच्या सासतांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्या एकामेकाक मायमोगान आमी शांती दिया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ओ जेजू इद्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती हे शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळली.
आत्मिक कुमयां खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया. देवा आमचे मोगाळ बापाचे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. हेजे भोव व्हडत्या देण्यान आमची कोरी वडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओळख गीत करूया. F12 पेज 91 F12. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजां
देवा शांतीन बायल सोडून घरां वेता. Alleluia, 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 Alleluia. एकटाय जेन्ना आमी वांटून घेतला उडो सोरो, एकाच काळ्यान आमच्या देवाक कुशलकाये दिनवास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां कुशल काळजा, देवा शांतीक भायर सोडून घरा